गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची मान्यताय काढून घेवपाच्या दिशेन गोय खेळा प्राधिकरणान प्रक्रिया सुरू केल्या। असोसिएशनाची मान्यताय कित्याक काडची न्ही म्हूण विचारपी कारणां दाखय नोटीसय एसएजीन जीसीएक धाडल्या। सध्याचो अध्यक्ष आनी क्रिकेट तिकेट स्कॅमातलो आरोपी बाळू फडकेन राजीनामो दिवचो म्हूण जीसीएतल्यान दबाव येवंक लागला। हाचेर चर्चा करपाक बुधवारा आपयल्ली बसका अकस्मात फुडें धुकलून 3 सप्टेंबराक दवरल्या। एसएजीन जीसीएक धाडिल्ल्या नोटीशींतल्यान सरकाराच्या मनात कितें घोळटा तें स्पश्ट दिसता। कारणां दाखया नोटीशींतल्यान 2 म्हत्वाचे मुद्दे मुखार येतात। जीसीएक कारणां दाखय नोटीस। सरकारान मान्य केल्ल्या पेंडसे आयोगाच्या अहवालांत शिफारस केल्या ते प्रमाण तिकेट स्कॅमात आरोपी आशिल्ले पुराय वेवस्थापकी समितीचो संघटनेच्या वेवस्थापनाकडेन संबंध आसूंक जायना। स्कॅमातलो मुखेल आरोपी बाळू फडके सध्या जीसीएचें अध्यक्षपद सांबाळटा। 1997 आनी 2001 वर्सा वन डे इंटरनॅशनल मॅची खातीर जीसीएन फातोड्डेचो स्टेडियम वापरिल्लो, पूण जीसीएन अजून मेरेन एसएजीचो हिशोब क्लियर केल्लो ना। ह्या मुद्द्यांचेर जाप दिवंक जीसीएक 7 दिसांचो प्राझ दिला। तशेंच नोटीसेंत संघटनेची मान्यताय रद्द करपाची शिटकावणी दिल्या। कारणां दाखया नोटीस धाडल्या ती अशी: जीसीए कडच्यान एसएजीन स्टेडियमाची थकबाकी कित्याक वसूल करचे न्हय, जीसीएची मान्यताय कित्याक रद्द करचे न्हय, हो विशय एसएजीन बीसीसीआय मेरेन कित्याक पावोवचो न्हय, हे परिस्थितीचेर चर्चा करूंक जीसीएन बुधवारा खासा बसका आपयल्ली। पूण बाळू फडके बीसीसीआयच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांक मेळपाक गेल्ल्यान बसका फुडें धुकल्ली। तो बुधवारा दनपारां मुंबय पावलो। Actually, meeting was there today at around 4 o'clock, but yesterday evening, late evening, around after 5 o'clock, the president sent a mail that the meeting is cancelled because he has to attend some meeting in BCCI in Mumbai today. आता ही बसका 3 सप्टेंबराक जातली आनी एसएजीच्या नोटीशीक जापूय 3 सप्टेंबर मेरेन दिवंक जाय। जीसीए भितरलेच कांय जाण ही बसका 3 सप्टेंबरा पयलीं जावची म्हूण मागणी करूंक शकतात। जीसीएच्या कांय वांगड्यांची अनौपचारीक बसका जाल्या आनी तांणी मान्यताय रद्द करपाच्या मुद्द्याचेर चर्चा केल्या। Everybody will put his efforts to see that our association does not get de-recognized because गव्हर्मेंटाकडे काम करतलो हे सगळे आमचे जे प्रोजेक्ट आमी करतले, ग्राउंड बांदतले, भुरग्यांक शिकयतले खेळपाक आनी तांकां मार्क मेळटले फुडें फॉर एज्युकेशन पर्पज, जाल्यार गव्हर्मेंटाचें रिकॉग्निशन आसप इज इम्पॉर्टंट बिकॉज अदरवायज हे भुरगे आतां स्टेट लेवलचेर खेळटा तांकां 15 मार्क पडटा, 15 न्ही, सो दे आर गेटिंग दोज मार्क्स वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर देम. Tomorrow they may not be getting this mark because if we are de-recognized, then government will consider that तुमकां आनी कशें दिवतले आमी मार्क काय म्हणून. Then over a period of time the students base आमची जी आसा जी आमी that is our future ती हळू कमी जायत वतली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण नवो स्टेडियम येतलो तेन्ना सरकारा कडच्यान कसलोच आदार मेळचो ना म्हूण जीसीएक हुस्को जाला। पूण 3 सप्टेंबरा पयलीं अध्यक्ष बाळू कसलोच निर्णय घेवचो ना म्हूण तांणी गणीत केलां। प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा सुशांत पळ। गुन्यांवकार मंत्र्यांक कोर्ट अपात्र थारावंक शकना, पूण असल्या मंत्र्यांक मंत्रिमंडळात ना घेवपाची जबाबदारी प्रधानमंत्री आनी मुख्यमंत्र्याची म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला। गुन्यांवकारी मंत्र्यांक मंत्री म्हूण अपात्र थारावचे म्हूण याचिका घाल्ली। सुप्रीम कोर्टान ते बाबतींत सरकाराक कसलोच आदेश दिवंक न्हयकार दिलो। प्रधानमंत्री आनी मुख्यमंत्री आपली जबाबदारी वळखून वागतले म्हूण कोर्टान अपेक्षा उक्तायल्या। भ्रष्टाचार हो देशाचो सगळ्यात मोठो शत्रू म्हूण सांगून कोर्टान याचिकेचो निकाल लायलो। जस्टिस दीपक मिश्रा का जजमेंट है वो लीड जजमेंट है, निर्णायक जजमेंट है और उन्होंने ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं मंत्री नियुक्त करने की, उसमें कोई स्पष्ट प्रतिबंध पढ़ना इम्प्लाइड लिमिटेशन के सिद्धांतों के आधार पर संभव नहीं है, परंतु क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो प्रजातंत्र को नष्ट करता है और संविधान के निर्माताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर एक बड़ा भारी पब्लिक ट्रस्ट और जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके कारण उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह लोग जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट हो गए हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त न किया जाए। Court has clearly circumscribed by the fact that the law does not provide any disqualification. The court itself cannot or said it cannot prescribe anything new. But if you there is a moral pressure put on the Prime Minister and the Chief Ministers to see that such persons are not inducted in the cabinet. But how much it will work, it's a question mark.
दोनापावला नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्साचो कॅम्पस उबो रावता. भारतांतलो हो पयलोच कॅम्पस. केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान ह्या प्रकल्पाच्या तेर्रसाच्या बुन्यादाचे कामाचें उक्तावण केलें. इन्स्टिट्यूट सुरू जाले उपरांत देशभरांतल्या सगळ्या दर्यावेळांचेर वॉटर स्पोर्ट्साचो धंदो करतल्यांक प्रशिक्षण आनी प्रमाणपत्रां ही सरकार मान्य संस्था दितली. वॉटर स्पोर्ट्सा खातीर मार्गदर्शक तत्वां थारावपाचें कामूय ही संस्था करतली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्साच्या कॅम्पसाच्या तेर्रासाची बुन्याद घालपाचो सुवाळो दोनापावला बुधवारा जालो. केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान होम घालो. 10 वर्सां पयलींचो हो प्रकल्प परत चालीक लागला. Finally is taking off. When I became chief minister again, I started inquiring about the project and realized that it is stuck up in environment and design concept. So we held a design competition and this design is selected to a competition. Once it starts, we will make compulsory their certification to be part and parcel of the exercise. Okay. And we'll train them. Those who are already in the business will be trained. वॉटर स्पोर्ट्साच्या धंद्यात आशिल्ल्यांक ट्रेनिंग दिवप, तांकां सर्टिफिकेटां दिवप, वॉटर स्पोर्ट्सा खातीर मार्गदर्शक तत्वां थारावप अश्यो गजाली ही सरकार मान्य संस्था करतली. This institute has been a long-awaited project of my ministry, and I am happy that it is finally taken off. In India, this is the only institute in the government sector for matter related to the leisure water sports. The institution had developed several different courses and trained and certified thousands of persons. The beneficiaries hail from various corners of the country, and its certificates and licenses are valued internationally. Besides training and licensing, the institute has also undertake the task of framing the safety norms for water sports. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊ एक विराम.